एकठांय करुया A36 तुझे कुटुंब एकठांय जाता. Babanco tu mokutai, amchi modenci subdatai, homo gokundin vastako, tapne जीवित का बेटो, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बावर विश्वास मोकूट जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बावर विश्वास मोकूट जाता. सगळ्या मनशांकर दवरून ताची मुक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसून जेजू वरवीं जिवीत सोडून तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबात विश्वास मोकूट जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबात विश्वास मोकूट जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. आणि तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, जेन्ना जेजू संवसारांत आयलो तो ह्या संवसाराक खुशालकाय घेवन आयलो. ही खुशालकाय ताणें संवसाराक वांटली. आमकां जण एकल्याक खुशाल रावंक एक उलो आसा आनी हीच खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटूंक. तर ह्याच निमतान आयच्या ह्या नोवेनाचो आमचो विशय जातलो मारये भाशेन खुशालकाय वांटूंक आमचेशी राव. आमी खुशाल रावन दुसऱ्यांक ही आमची खुशालकाय वांटूंक हे मिसा भेटेन आमकां कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोळान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बगेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात मू प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, kaklutko. Krista kaklutko, Krista kaklutko, kaklutko. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, kaklutko. प्रार्थुया. हे मीस आमी नोवेनाचे मीस सायबिणीच्या मनाक भेटयता. तेच परी मागूंक लायला सोंपलोल्या पेरेरा फॅमिली. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सोर सोंपून देणी तुज्या थावन उपसतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भक्ती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुम्याच्या पुता वरवीं जो खरो देव तुजे सवय पयत आत्म्याच्या एकपणान येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी
फिलिपी शारांतली उरपूंस पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांची आंगोस्त्रां पिंजून काडलीं आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोणकोणींत घाले आनी तांची बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोणकोणीच्या राखणदाराक फर्मायलें. हुकुमा प्रमाणें तांणी तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय कोराडांनी घालून गोठ केले. सुमार मोदयांनीर पावलू आनी सिलास मागणें कोत्ताले आनी गायन करून देवाक वाखाणटाले ते दुसऱ्या कैद्यांनी आयकलें. अवचीत एक व्हड धर्म काप जाली आनी बोणकोण बुन्याद सयत हाल्ली. सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगळ्यांच्यो सांखली पडल्यो. जागो जावन बोणकोणीच्या राखणदारान सगळीं दारां उक्तीं जालीं देखलीं आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी तांकां सांगलें, सोम्या जेजूचेर बावाट दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगळ्या सैमाचें उतर तांणी परगटलें. रातचे तेच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांची चोवणां धुलीं आनी थंयचे थंयच ताणें आनी सगळ्या ताच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर बावार दवरून आपणाक फावो जालें देखून सगळ्या ताच्या कुटुंबान खुशाली केली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवाडटाय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवाडटाय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगळे म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार शास्त्रांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवाडटाय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगटां परस वर्तें. तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो ते वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोड केलें. म्हाका धिरान भरलय. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवाडटाय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवाडटाय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बाळटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सांडूं नाका. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवाडटाय सर्वेस्परा. उद्गार उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. Hallelujah, 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 hallelujah.
सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हळें जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला म्हज्या मोगांत रावात हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात म्हजी कुशालकाय तुमचे सोवें आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांव तुमकां ह्यो वस्तू सांगतां म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणी भावानो बाळका जेजूची भाग्यवन तेरेजा ही एक माद्री भयण तरनेच पिरायेर ती संवसारांतली वंतोल्ली फकत 24 वर्सांचें तिचें जिवीत आसलें पूण ह्या 24 वर्सांत ती हे आपल्या जिविता वरवीं ती एक भाग्यवंत एक सांत कशी जाली कित्या खातीर जेन्ना ती माद्री जावन गोंयांतान भितर सरली तेन्ना जायती अडचण तिका सोंसची पडली तिच्या वडिलांची वडिलांचो राग सोंसचो पडलो नोसाय न्हिदुकाय हें सगलें सोंसचें पडलें तरी पूण तिणें आपलें माद्रीपण सोडूंक ना आनी शेकी मोरच्या आदीं कांय वर्सां ती खाटीरूच उरली ती एके पिडेक सांपडली आनी खाटीरूच ती उरली आमी खाटीरूच उरली जाल्यार आमी निर्शेतले आसले पूण ती निर्शेवंक ना कित्याक ती जाणा आसली की हे पिडेन जेजू म्हाका सांगात दिता जेजू म्हज्या सांगाता आसा आनी त्या पासत ती आपल्या काळजान शांती बाळगून दवरताली ती खुशाल रावताली जी कोण तिचे सरशी येताली तांकां खुशालकायेन ती जाप करताली तांकां खुशालकाय वांटताली तुज्या भयणी भावानो सगल्यांच्या जिवितांत वयर सकयल जाता सगल्याच्या जिवितांत काळोख येता आनी जेन्ना काळोख येता तेन्ना खुशालकाय पडोन वेता खुशालकाय कित्याक वेता काय ताचे पयलीं आमी प्रश्नाक जबाब दिवया खुशालकाय म्हणजे कितें खुशालकाय म्हणल्यार फकत मौजा मारप आनी ते मौजेंतल्यान येतलो संतोष भोगप पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटलो खुशालकाय मौजा आनी हांसो न्हय खुशालकाय जावन आसा काळजांत आसतली शांती जी कोश्टा त्रासां वेळार कोडसरो ना जी काळजांत आसतली शांती जेन्ना कोश त्रास येतात तेन्ना कोडसरो ना ती जावन आसा खरी खुशालकाय आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नदर मारीत जाल्यार बागेन पावलू आनी सिलास तांकां बंदकोणीन घालतात बंदकोणीन घालून तशेंच तांकां दवरिनात तांकां मार घालतात जायते त्रास तांकां पडटात तरी पूण ते निराशी जायनात ते देवाक वाखाणटात वाखाणण्याची खुशालकायेची गितां ते गायतात आनी हीच खुशालकाय त्या बंदकोणीन आसतल्यांक तसोच तो राखणदार आसलो ताका ही खुशालकाय ते वांटतात तो राखणदार खुशाल जाता आनी तांच्या सांगाता जेवण करून आपुणूय ही खुशालकाय तो वांटता आयच्या शिव वर्तमानान जेजू म्हणटा म्हज्या मोगांत रावात म्हाका चिटकून रावात हो मोग जो हांवें तुमचो केला तो तुमच्या काळजान तुमी बाळगून दवरात आनी तुमकां काळजाक शांती मेळटली आनी हे शांती वरवीं तुमकां खुशालकाय मेळटली हांव तुमकां ही खुशालकाय दितां त्या पासत ही आमकां खुशालकाय मेळटा ती संवसारीक खुशालकाय येवन वेगळी कित्याक ही खुशालकाय पयले सुवातेर जेजू कडल्यान येता जेजू जावन आसा आमच्या खुशालकायेचो माज दुसरे सुवातेर ही खुशालकाय एक संपूर्ण खुशालकाय संपूर्ण म्हणजे तितून कांयच उणेंपण ना ही संपूर्ण खुशालकाय आनी तिसरे सुवातेर ही खुशालकाय सासणाची खुशालकाय ती कधीच कोबार जायना कितलेच त्रास येवं कितलेच अडचणी येवं ही खुशालकाय कोबार जायना प्रितीच्या भयणी भावानो आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाता तेन्ना आमकां दिसता ही खुशालकाय वेता कित्या खातीर वेता पावलू आनी सिलास तांच्या जिवितांत इतले त्रास येयले तांची खुशालकाय वचूंक ना बागेवन तेरेजाच्या जिवितांत इतल्यो अडचण्यो आयल्यो तिची खुशालकाय वचूंक ना कित्याक तांणी काळजा मनांतल्यान तयारी केल्ली आपली शांती काळजाची बाळगून दवरूंक ही खुशालकाय आपल्याच भितर बाळगून दवरूंक तांचें मन जालें की हांवें ही खुशालकाय भायर सोडून दिवचें न्हय आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाता तेन्ना आमी निराशी जाता आमची खुशालकाय वेता कित्याक आमी ती खुशालकाय सोडून दिता जर म्हाका आस्वासन आसा जेजू म्हज्या सांगाता आसा जाल्यार ही शांती म्हज्या काळजांत आसतली ही खुशालकाय म्हज्या काळजांत उरतली प्रितीच्या भयणी भावानो आंकवार मारेचेरूच आमी नदर मारुया
जेन्ना तिका खबर दिली की देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हूण ही एक व्हड खुशालकायेची खबर, ही खुशालकायेची खबर परगटूंक, ही खुशालकाय वांटूंक ती धावी धावी आपल्या मावशी भयणीगेर गेली. जेन्ना आपले मावशी तिच्या मावशी भयण एलिझाबेथ तिका सांगता आपण इतले म्हातारी पिरायेर गोर संभोवला, ती खुशाल जाता आनी खुशालकायेचें तुस्त गीत आंकवार मारी गायता. काना गांवाच्या लग्नाच्या वस्त्र्यान जेव्हा खुशालकायेचो एक समारोह आसलो, ह्या समारोहाक व्हंकल न्हवरी अडचणेक सांपडटात तेन्ना ती जेजू लागीं विनवती करून ही खुशालकाय सांबाळूंक ती मागता. अडचणेचो वेळ आयिल्लो तरी पूण ती ही खुशालकाय वचूंक दिना. आनी जेन्ना जेजू खुर्सार उमकडलो, तिचो पूत खुर्सार उमकडलो, ही खुशालकायेची खबर न्हय आसली. जाय ते दूख तिच्या काळजान आसलें तरी पूण ती आमकां पवित्र पुस्तक सांगतली ती बोबाड मारून रडना, ओगेपणी ती रडटा, शांत काळजान ती रडटा. इतली दूख काळजान आसली तरी पूण ती ओगीच रडटा. आमच्या काळजान दूख जाता तेन्ना आमी बोब मारून रडटा, पण आंकवार मारी ओगीच रडली, कित्याक एके वाटेन दूख आसली, दुसरे वाटेन तेच्या काळजांत खुशालकाय आसली. कसली खुशालकाय! आपलो पूत हो सोडवणार आसा, सगळ्यां पासत मेला आनी हो ताचो वेळ जावन आसलो, एक खेरीत वेळ, ताच्या मोहिमेन येवपाचो वेळ हें ती जाणा आसली आनी त्या पासत ती खुशाल आसली. जेन्ना जेन्ना शीस हे पवित्र आत्मो देंवचो आसलो तेन्ना ते एका कुडांत लिपलोले आसले, सगळे भियेलोले पूण आंकवार मारी भियोंक ना. ती शांत आसली, कित्याक ती जाणा आसली जे पुतान उतर दिलोलें तें तो पाळटलो आनी खुशालकाय तिच्या काळजांत आसली, तीच तांच्या सांगाता वांटूंक तांच्या सांगाता ती रावता. तिच्या भयणी भावांनो, आमकां जण एकल्याक आयज खुशाल जावन खुशालकाय वांटूंक एक उलो आसा. आमी खुशालकाय वांटले जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर आमी जेजूक चिटकून रावूंक जाय. आज आमकां शिव वदमान जेजू म्हणटा म्हज्या मोगांत रावात. जो मोग हांवें तुमकां दिला तो मोग दुसऱ्यांक दियात. जरी हांव दुसऱ्यांक मोग दितां जाल्यार हांव दुसऱ्यांक खुशालकाय वांटटा. राग दिवंक भोव सोंपें पूण मोग दिवंक भोव अवघड. पूण मोग दिवंक ही एक तुवें संवय केली जाल्यार मोग दिवंक भोव सोंपें जातलें. मनीस आमी सगळीं चुकता म्हणटरी आमकां राग येता. दुसरी चुकता जाल्यार आमकां राग येता. जरी हांवें दुसऱ्यांक बोगशिलीं जाल्यार म्हज्यान दुसऱ्यांक मोग दिवंक येता. हो जेजूचो हांवें अणभवला तो हांवें दुसऱ्यांक दिवंक येता. मोग दिवन दुसऱ्यांक खुशालकाय दिवंक येता. दुसरे सुवातेर हांव दुसऱ्यांक खुशालकाय दितलो जाल्यार हांवें पयलीं खुशाल आसूंक जाय. जर हांव खुशाल ना जाल्यार म्हज्यान दुसऱ्यांक खुशालकाय दिवंक जावचें ना. तर जी खुशालकाय जी म्हजो संकश्टाचो वेळ येता तेन्ना हांव शांत रावन जी खुशालकाय अणभवता ती हांवें दुसऱ्याक दिवंक वावरूंक जाय. जायते फावटी आमी दुसऱ्या खातीर त्याग सॅक्रिफायस करता, बरें आसा, पूण कसल्या मनान तें आमी करता काय? तर खुशाल मनान करता जाल्यार आमी खुशालकाय वांटता. आनी तिसरे सुवातेर तुमच्या भयणी भावांनो, तूं दुसऱ्यांक बरें करता म्हणून दुसरो तुका बरो करतलो म्हूण ही अपेक्षा दवरिनाका. तूं खुशालकाय वांटता, दुसरो खुशालकाय वांटलो म्हूण अपेक्षा दवरिनाका. नेवर एक्सपेक्ट अदर टू गिव यू हॅपिनस वीच यू गिव टू अदर्स. कित्याक तूं एक्सपेक्ट करता तो म्हाका दितलो म्हूण आनी दिना जाल्यार तेन्ना निराशीपण येतलें. एक्सपेक्टेशन्स लीड टू डिसअपॉयंटमेंट्स. त्या पासत दुसऱ्यांक बरें करता, कसलीच अपेक्षा नासतना हें बरें कर. दुसऱ्यांक खुशालकाय वांटता, कसलीच अपेक्षा नासतना खुशालकाय वांट. थोड्याच वेळान जेजू आमच्या मुखार ह्या आल्तारार हाजीर जातलो. आंकवार मारेन जेन्ना दुखी आसतना पर्यान भाग्योन पावलो आनी सिलास दुखी आसतना पर्यान, भाग्योन तेरेझा दुखी आसतना पर्यान ती खुशाल रावली. हीच जेजूची खुशालकाय तिणें वांटली. आमी ही खुशालकाय वांटूंक आमकां कृपा मागुया. भेटून वेळार गायन करूया C33 सर्वेस्परा मानून घे. Sorvespora manum geam tridana, sorvespora manum geam tridana, sorvespora manum geam tridana, sorvespora manum geam tridana.
कूड आनी आत्मो तुका दिता बापा सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां 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 तूं आमच्या ओगम्या राजवट चलोय बापा तूं आमच्या ओगम्या राजवट चलोय बापा सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आनी मोहिमे आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पोर माननीय जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमच्या वयर येवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सोपुर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सोर काळी आनी सोर उताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें पातकांतली आमकां चडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर चैत व्हरून पुनो जिवन पावण उगडापे केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी सोम्यास भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दोलपराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंचगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय उंचगी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट पोरगोटुया Gesù melo, Gesù जीवोचा, Gesù novia nietolo, Gesù novia nietolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय
पुनर्जीवनपणाचो बरोवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर तांकां आनी तुज्या इश्टा कोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परचोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती चपोती भाग्योन चुजे भाग्योन दोर नुता फिलीप आनी जाकोब सांचुजे वाज आनी सोरगाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थोन आमी धीर घेवन म्हणुया आमचे आमचे बापा बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षी दाव तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाराच्या तू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतले सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच ससनाच्या ससना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जची येताय आनी राचोट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितरीचे म्हाका फावना अशें एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली सोम्याक आमची काळजां शिव वेतना गायन करुया D27 म्हज्या देवा तूं सोर बरो Moja deva, tum sur boro, rosnar mozo, doni koro, soglia tarzan, mismo tuzo, haven sodans, corum favor. Deva tuja moga lagta Karis moche duka dita Karis moche duka dita
येम कोणातलो म्हाका राखलोय देवा तुज्या मोगालोका गडीस मोचे तुका दिता गडीस मोचे तुका दिता देवा तुज्या मोगालोका गडीस मोचे तुका दिता गडीस मोचे तुका दिता तुज्या रोगतान तुज्या मासान म्हाका पोसताय व्हडा मोगान म्हजे खातीर तुरसार मेलूय स्वर्गाची म्हाका केलोय देवा तुज्या मोगालोका गडीस मोचे तुका दिता गडीस मोचे तुका दिता प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तिरिसांव आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता आमच्या पुता चेदूचे नांवीन. आमेन. भाव भयणीनो, आयज परतून एकदां उगडास कोत्ता
की जंय आसात थंयच रावन आमी उमो घेवचो उमो घेवंक आमी फुडें येवचे न्हय जंय आसात थंयच रावन उमो घेवचो सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आमेन वचून यात जेजूची कुशालकाय दुसऱ्यांक वांटून त्या जेजूच्या शांतीन तुमकां सगळ्यांक धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन करुया T37 नोमान नोमान मारी